प्रतिभे देवान आमकां दिल्लेले एक हुडगीर म्हण लेखल्यारी त्या प्रतिभेन आमी कसं करताची म्हणलेले ते आमी देवा दिवचे हुडगीर जाता. आजी हांव वंदना कामत विश्व कोंकणी केंद्राचे लाईव्ह स्ट्रीमिंग स्टुडिओतल्यान कोंकणी कळो म्हणल्यार ह्या कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत करता. राष्ट्रीय एकता दिवसांतू ताजी संभ्रमेरी सरदार वल्लभभाई पटेल हांगिल्या विशयारी साधारण 3 मिनिट ताई संसदा वचून उल्लोनु हिंदीन उल्लोनु तांगेल विशयारी उल्लोन आमगेले एक राज्याक कीर्ती हाडयलें तसले प्रथम किणी कुंटाडी प्रथम किणी आज आमगेलो टास हाके एक स्वागत. सो प्रथम तू श्लोक रिसायटेशनान तू मस्त मुखार आस प्रतिवळ तुका प्राइज आनी मेळटा. सो आयचे एक इंटरव्यू सुरू करता जाल्यार एक श्लोक सांगून सुरू करूया. ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं महागणपतये नमः. शृणो देवी सरस्वती वाग्नेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रवतो आनो दिवो बृहतः पर्वताद सरस्वती यजता गन्तु यज्ञं वाग्देव्यै नमः. श्लोक सांगचे भगवद्गीते हे ते पुरे तू पुडदोकोन करता आणि आता तू देवाल उडगास खाण जाले आता एक सणाची प्रथम किणेल विशयार हांव एक परिचय दिता वीक्षकांक. भाषण मात्र नाही प्रथम किणी आता 11 वर्साचो संची क्लास कक्षांत तू वाजित आस अमृता विद्यालय स्कूल मंगळूरातल्यान नव्या 6th स्टँडर्ड शिकता असतो. आगेल अम्मा श्रीमती कुंटाडी अक्षता किणी आणि श्री कुंटाडी सुनील किणी हांगेले सुपुत्र जावन आसा. प्रमुख जावन वीर घाता म्हणलेले एक स्पर्धे आशिल्ले एक लास्ट इयर तांतू सुपर 25 तू आयके जालेलो प्रथम किणी. हाका 8,03,978 एंट्रीज तू सुपर 25 तू एकलो प्रथम किणी जावन आसा. आमकां एक व्हडले गर्वा विशय आमकां हेमे विशय प्रथम असल एक इतले टफ कॉन्टेस्टान तू सिलेक्ट जावन सुपर 25 आयलो म्हणून आमकां हेम्मे पावच्याक मस्त सुलभ जाल्यार तांणी ताजी मागशी कितली श्रम पावल्याची कितली कश्ट भोगल्याची म्हणाल तांगेले दोकोनू आयकुका. सो कसो ह्या वीर गाथा कॉन्टेस्ट? या एक नॅशनल लेवल कॉन्टेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स आणि इन कोलॅबरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशनान कंडक्ट केलेली कॉन्टेस्ट. तशी या नॅशनल लेवल कॉन्टेस्टान तू 8 लाख मोर दॅन 8 लाख जणांना ह्या एंट्री घाला आणि 4,000 स्कुला देखून त्या एंट्री आयला. तशी हांव एक सिलेक्ट जावन म्हाका राजनाथ सिंगालो रिसेंटली राजनाथ सिंगाला अवॉर्ड मेळ्ळो. ओके. सो तू कशी कळली तुका त्या पार्टिसिपेट कोरयत तू कसं कोरका म्हणून तुका खंय दोकोन माहिती मेळ्ळी? मी गेले स्कुलान म्हाका सुरेश सांगले म्हळ्यार मी टीचर वनमाला शेणे मॅमान म्हाका मस्त एनकरेज केल्लें तुका त्या शक्तीस वच तूं आनी पार्टिसिपेट करी म्हणून. तशी हांव पार्टिसिपेट केलें आनी मागीर पुरो रिसर्च पुरो करून हांव एक एस्से बरयलें. हांव सोल्जर जाल्यार मुखार जिवनान तूं हांव कसं करता म्हणून तशें हांव एक एस्से बरयलें आनी मागीर स्कुलाक सबमीट केलें. मागीर तांणी पुरो करेक्शन करून आन टिचर्सान करेक्शन करून त्या मागीर तांणी पेटयलें. तशी मागीर डिसेंबरांत म्हणटना ते रिजल्ट्स आयले. म्हणजे ते दुसरी एक सुपर 25 सिलेक्ट जाला म्हणून आयलें. त्या म्हाका एक खुशी विशय म्हणजे एक गिफ्ट मेळ्ळा म्हणके जालें लायक एक गिफ्ट मेळ्ळा म्हणके प्रथमान. आनी तूं तितले समर्थी आस तुका कॅलिबर टिचरान कशी तुकाय ते सिलेक्ट केलें म्हळ्यार तुका तितलेक ते एक कॅलिबर आशिल्ली न्ही तीन तुका सिलेक्ट केलें. तूं पुढे दोकोन अशी एसेस बरोवचे एलोकेशन आंतू तांत आशिल्ली की स्कुलांत? ना पुढे एसेस बरी नाशिल्लो मात एलोकेशन भगवद्गीता श्लोक तांतू पुरो आशिल्लो मात एसे बरोवचे हें नाशिल्लें. सो तुका टिचरान एक एनकरेज केलें न्ही तुका जाल्लें. सो ते जाल्ले आतां एलोकेशना विशयी जाल्लें आतां तशी तूं तबलिस्टय प्लस एक चित्रकार
बॅडमिंटनय करता भगवद्गीते श्लोक आनी सुभाषित हें पुरा सांगता. कशी तूं मॅनेज करता पुरो म्हळ्यार तुगेलें रुटीन कशें आसता दिसाचें? रुटीन म्हळ्यार सकाळीं उठून जेल्लें तर हांव म्हळ्यार सकाळीं कसं करची ना. संध्या वचून करून स्कुला वता. मागीर स्कुला दुखून 2:45 म्हणटा येता. 3 घंटा बॅडमिंटना वता. बॅडमिंटन 1.5 hour आसता. मागीर 5 घंटे म्हणटा घरा पावता. मागीर खाण पुरो खावन शिकच्या बसता. स्कुलान तूं तें म्हाका म्हळ्यार स्कुलान तूं मात दिलें मी चड शिकचें आसना घरान तूं तशी एक्स्ट्रा करिक्युलर करूंक जाता म्हाका घरा येता. घरा येता होमवर्क मात बरोवचें जाता. मागीर ಸ್ವಲ್ಪ रिवायज केला जालें. आनी स्कूल आमकां चॅप्टर वायज टेस्ट पुरो कंडक्ट करता आसता. घडये घडये कंडक्ट करता आसता. तशें थंय आमगेलें एक शिकून जालें. मागीर एग्जामा वेळार पास त्या ट्युशना वचचें त्या पुराना. ओके, सो तूं म्हणचे स्कुलान तूं शिकयतना आमी कॉन्सन्ट्रेट केल्यार आमकां घरकडे विंगड एक्टिविटी खातीर टायम मस्त मेळटा म्हणून. सो आतां तूं म्हणल्यार सोल्जरा विशीं तूं बरयलें म्हणून तुगेलें एम आसा की तूं एक सोल्जर जावका म्हणून? वय हांव एक सोल्जर जावका म्हणून. मागीर कसो करता म्हणून असं सोल्जर जावन आतां आमगेले स्कूल NCC सूर करता. म्हळ्यार आतां 7th सूर जाला. 7th देखून ते सूर जेवचे. तशें हांव फुडें कब्जन बुलबुल्सान तशिलो. चतुर्थ चरण एग्जाम पास जाला. तशें मागीर आतां NCC जॉयन जावका म्हणून मन आसा. मागीर ते हेर ट्रेनिंग घेवन सोल्जर जावका म्हणून एक आर्मी ऑफिसर जावका म्हणून एक मन आसा. ओके, सो वीरगाथा जाल्ले तशी तूं आतां पयर पार्लिमेंटा वचून संसदा वचून उलयलेलें तें कशी तुका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी? ते वीरगाथा म्हणून ते नॅशनल लेवल कॉम्पिटिशन आशिल्लें. थंय देखून ते NCERT जनान थंय देखून केलो जनाक सिलेक्ट केलें. मागीर क्विज कॉम्पिटिशन NCC वॉलंटियर्स NSS वॉलंटियर्स तांकां पुरा हें कोर न्हू जना सिलेक्ट पिकअप कोर न्हू. मागीर तांकां स्पीच सांगचें आशिल्लें. ते वेरियस राउंड्स ऑफ झूम मिटींग सिलेक्शन पुरो जावन कोण स्पीच कोण लायक सांगता की तांकां सांगचें आशिल्लें. विंगड जनाक पळोवचें आसता पार्लिमेंट मात स्पीच सांगचें अवकाश मेळना. ओके, सो तुका आसची म्हणून तांणी कन्फर्म करून सांगिल्लें तू येवं का ते म्हण का म्हणून? वय ते 2 की 3 दिवस पुढे कन्फर्म केलें. एकता दिवसाक म्हळ्यार सरदार वल्लभभाई पटेलाले विशयार तुमी उरलो का म्हणून? कशी तूं प्रिपरेशन्स केले हाका? प्रिपरेशन्स म्हळ्यार हांव आनी अम्मा ना मोदील पुरो वेरियस स्पीच आयकून म्हळ्यार सरदार पटेल स्टॅच्यू इनॉग्रेट जातना मोदीन एक स्पीच दिलेलो आसता. थंय देखून मागीर इंटरनेटा देखून त्या पुरा विशय काणू सरदार वल्लभभाई पटेल बायोग्राफी पुरो पळोवन तशी आमी थंय देखून स्पीच बरयला. ओके, सो तूं थंय उलयलेलो आनी तुका कसली एक आमकां एक सणाची सांगून दाखयत वा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था शत्रु का लोहा भले गर्म हो लेकिन हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही काम दे सकता है. जब वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने भारत के 565 अलग अलग रियासतों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जिसमें वे पूरी तरह से सफल भी हुए. कुछ रियासतों ने जुड़ने से मना किया लेकिन पटेल जी ने अपनी समझ और कुशल नेतृत्व से उन्हें भी भारत में जोड़ दिया और हमें आज का अखंड भारत दिया. उन्हीं के कारण आज हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही स्वर में भारत माँ को याद करते हैं. लोह पुरुष की ऐसी छवि न देखी न सोची कभी. आवाज में सिंहों सी दहाड़ थी, हृदय में कोमलता की पुकार थी. एकता का स्वरूप जो इनसे रचा, देश का मानचित्र पल भर में बदला. गरीबों का सरदार था वो, दुश्मनों के लिए लोहा था वो. आंधी की तरह बहता गया, ज्वालामुखी सा धधकता गया. ऐसे सरदार पटेल अब न मिलते पूरे विश्व में. अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, देश की एकता बढ़ाने की ललक होनी चाहिए. देश की एकता बढ़ाने की ललक होनी चाहिए. हर युवा में सरदार पटेल की झलक होनी चाहिए. मैं कुंटाड़ी प्रथम किणी अमृता विद्यालय मंगलुरु की 6ठी कक्षा का छात्र हूँ. धन्यवाद. व्हेरी गुड. सो थंय वतना तुका नर्वस आनी फील जालें की म्हळ्यार तुगेलें होल्ड हिंदी लँग्वेजा वयर मस्त लायक असं हाजी कसलें इन्स्पिरेशन म्हळ्यार कोण तुका इन्स्पायर? फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका प्री-KG देखून स्टेज फियर म्हळ्यार नाशिल्ली. मी ते म्हळ्यार स्कूल लेवला देखून इंटर स्कूल लेवल देखून थंय तशी स्टेज फियर असं नाशिल्ली. वेरियस स्टेजार पार्टिसिपेट करून पुरा मग त्या स्टेज फियर म्हळ्यार नाशिल्ली मी गेल्यान. तशी अंगाई कसं नर्वस म्हळ्यार जायना. हांव कॉन्फिडेंटली उलयला पळयला आमी सदां वॉट्सॅपार प्रथम किणेले स्पीच एक मस्त वायरल जाला लास्ट मंथ दोकोन ते गुंतस. सो तेन्ना तुगेले नर्वसनेस कसले दिसना? केन्नाय जो जाल्ला की नर्वस म्हूण केन्नाय कसलेय जो फिलींग आयला की एक हॉड विशय संसदा वचून उलोवचें ना? पुरसान आसतना पुरा प्री-KG वतना पुरा आशिल्लीच कॉमन. तशी रडत आशिल्ली पुरा स्टेजा वतना. मागीर ಸ್ವಲ್ಪ दिवस म्हळ्यार UKG पुरा येतना गेल्ले अभ्यास जावन स्टेज वचून
तशी नर्वसनेस नाशिल्ले तशें हांव ते स्टेज आमगेल मात्यान तूं हांव ते नॉर्मल स्टेजार कशें पार्टिसिपेट करता तशीच, की कशें सांगता की स्पीच पुरा तशीच हांगा पार्टिसिपेट करता म्हूण आशिल्लें ओके तशी म्हाका कांय नर्वसनेस नाशिल्लें वय जाल्यार हिंदी हिंदी तितली लायक कशी वय हिंदी म्हळ्यार आमी LKG देखून आसतना पुरा हिंदी आमकां LKG देखून आशिल्लें तशी हिंदीर एक हें आशिल्लें कंट्रोल Hold, आशिल्लें तशी मात म्हाका हिंदी जावका म्हणून आशिल्ली ते म्हळ्यार ते दम येता आमगेल स्पीचान Correct. हिंदीन ह्या केल्यार आनी ते सरदार वल्लभभाई पटेला विशय सांगची म्हळ्यार इंग्लीश तितलें समजायना आमगेले एक देशाभास उरलो का म्हणून हिंदीर एकदम येता म्हणून हांव हिंदीरीची फिलिंग्स इमोशन्स वय, वय. हें पुरो हाका कोण गायड केलें तुका न्ही म्हाका सुरेखा देखून म्हगेली एक आश आशिल्ली हिंदीरी सांगता हिंदी सांगता म्हणून तुकाची ते कॉन्फिडन्स आशिल्ली हिंदी उलयल्यार तुका ते लायक कोण आनी काही पोर्ट्रे करे तुका कसं सांगता म्हणून क्लियर सांगू येता म्हणाले सो तूं आत्ता कसं सब्जेक्ट तुगेले लँग्वेजेस खंयचे घेतला आता रिसेंटली संस्कृत आणि कन्नड घेतला सो दोनीय होल्ड लायकस लँग्वेजेस म्हणा तुका प्री सो आता कन्नडान तूं उरलो का म्हण जाल्यार तूं उलयत की त्यांचे विशयी म्हळ्यार सरदार वल्लभभाई पटेला विशयी कन्नडान उरलो का म्हण जाल्यार त्या वेळात ते सांगू येता तशीच आता संसदा वतान तुका कोंकणीन उलोवचे अवकाश आसतशील की वय कोंकणीन उलोवचे अवकाश Regional language. खंयचे रिजनल लँग्वेजेसान उलयत आशिल्ले म्हळ्यार डिफरंट स्टेट्सात डिफरंट लँग्वेजेस आसता उलयताची तशी कसले लँग्वेजेस की रिजनल लँग्वेजेस उलयत अशी सो आनी एक पाटी तुका वचचेस म्हण जाल्यार कोंकणीन उलय म्हण हांव तुका एक रिक्वेस्ट करता ओके आतां हें पुरो जाल्यार आतां स्कुलान तूं विंगड खंयचे पुरो कॉम्पिटिशन्सान पार्टिसिपेट करता एक भायरी स्कुलाच्यो भायर एलोकेशनां वता मागीर भगवद्गीते वता श्लोका वता ड्रॉइंग वता मागीर सुभाषीत म्हूण एक आसा म्हळ्यार हड्डान आमकां एक मात सांगून आसता तशें कोरता म्हणून ताका सुभाषिताक तशें जाल्यार आमकां एक सुभाषीत सांगून दाखयत वय उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः काककृष्ण पिककृष्ण को भेद पिककाकयोः वसन्तकाले सम्प्राप्ते काक काक पिक पिकः विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम् अशी तूं कसले शिकता ना ताजी मिनींग समेत शिकता की अशीची बाय हार्ट मारचे भगवद्गीत जाल्यार म्हळ्यार मिनींग ट्राय करता आसता म्हळ्यार ल्हान आसतना चिके कष्ट भगवद्गीता बाय हार्ट करता आशिल्लो आतां मिनींग ट्राय करता सुभाषीत जाल्यार ते संस्कृत गोतशी निमित्त तूं म्हणला मिनींग गोतस की तुका वय उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः म्हळ्यार आमी कसन आलोचन केला की ते श्रम पाणू काडका त्या काम हार्ड वर्क केला मात जाता कशी एक सिंहाल तोंडा भितर प्राणी ताजितल्यान वचना की त्या सिंहान बेटी कोरून की मागीर ते मांस पुरा काण की ते खावका की तशीची आमी आलोचन केला जायना ते हार्ड वर्क करून आमी ते सक्सेस पावका सो हार्ड वर्क इज द की ना हार्ड वर्क करू का तू हाजे खातीर हे पुरा प्रिपरेशना खातीर कसले त्याग केलेले की म्हळ्यार कसकी एक लायक विशय आशिल्ले ते सोडका पडले की केन्नाय जो अशी कसले ना सो तू टायमारी स्कूल आयकून आयिल्ली निमती तुका टायम मेळ्ळे घर कडेन प्रॅक्टीस करू टायम मेळ्ळे रात पाल्ली बैसून शिकून तशें पुरो कसले मस्त हार्ड वर्क केला की सो तुका मेळ्ळे रात पाल्ली पुरो बैसांनी म्हळ्यार रात्री डिसेंट टायमार न्हिदता टायमार पुरा टायमार आशिल्ले ओके सो तशी तूं रंगोली घालता म्हणून तुगेले एक सिवीर पळयले तें एक खंय देखून तुका इंट्रस्ट आयले रंगोली म्हळ्यार पूर देखून क्रिएटिविटी आशिल्ली ड्रॉइंग रंगोली पुरा तशें अर्कमा गणपती कॉम्पिटिशन जाता आशिल्लें शारदा महोत्सव वेळा कॉम्पिटिशन जाता आशिल्लें तशी तूं ड्रॉइंग रंगोली भजन मागीर भगवद्गीता पुरो आसता आशिल्लें तशी थंय एक पार्टिसिपेशन करता म्हणून पूर देखून टिचर्स एनकरेज करता आशिल्ल्यांची आम्मा आनू पुरो फॅमिली पुरो पूर देखून विन जायन येतल्यार इवोना पार्टिसिपेशन करता पार्टिसिपेट करता म्हणून तशी पुरान तूं पार्टिसिपेट करता आशिल्लें तशी रंगोली आसा म्हणून रंगोली पार्टिसिपेट करता तशीची सायन्स ऑलिम्पियाड आनी स्केटिंग म्हळ्यार वर्सटायल आसा तुगेले एक विंगड 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 क्षेत्रांत तूं इंट्रस्ट आसा सो हांत भितर खंयची तूं आनी काही मुखार व्हरून आनी तांतू भितरीची चड फोकस करता म्हण लागला फेवरेट तुगेले खंयचे फोकस करता म्हळ्यार एक भगवद्गीता
आनी कसं म्हळ्यार म्हाका NCC जॉइन जावपाक कशें म्हणली की हांव Right, NCC जॉइन right. जावन मागीर म्हाका सोल्जर जावपाक. सो एक भाशणाकार एक वाग्मी जावन आसतू आतां एक रोल मॉडेल जाला मस्तू चेडवांक म्हळ्यार ही स्टेजार वचून उलोवचताय गोतना मस्तू चेडवाक जाल्यार तुका पळोवन मस्तूच्यान इन्स्पायर्ड जाल्याची सो तांकां एक कसले एक टिप्स सांगता म्हण जाल्यार तूं कसं सांगता. बाई तुमी कसं तुगेला आनामान फोर्स करचे न्हय फर्स्ट पॉयंट म्हळ्यार कोणाक इश्ट ना जाल्यार फोर्स करचे ना एक्स्ट्रा करिक्युलरान तूं आनी तांकां खंयची खुशी आसा की तांकां तूं घालका तशें तें करेक्ट हें आसल्यार तांकां तूं घालका. आनी कसं म्हळ्यार विनिंगा खातीर पार्टिसिपेट कर नाकाची पार्टिसिपेशन कराची विनिंगा खातीर कर नाकाची पार्टिसिपेट केल्यार मात फेलियर इज द की टू सक्सेस पार्टिसिपेशन केल्यार मात मागीर तुमी जता 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 मागीर तुमी विन जाता येताची तशें पार्टिसिपेशन कराची विन्न जायना तेन्ना तुमकां इंट्रस्ट ना म्हण तशें म्हूण हें करूं नाकाची पार्टिसिपेशन कराची आनी विन जाता म्हणल्यार कोणू पार्टिसिपेशन कराची. करेक्ट. सो आतां तुगेले नांवान कुंटाडी प्रथम किणी म्हणून आसता कुंटाडी म्हळ्यार नांवां कसं तें कुंटाडी मिगेले म्हळ्यार मिगेले गांवां नांव तशी एक ते नागाल एक मूल स्थान आसा आनी थंय डेली पुरा वतना थंय पुरो जाणां नापोवचे कुंटाडी म्हळ्यार कुंटाडी मिगेले नांव म्हूण लेखता आशिल्लें तांणी मागीर हांव तांकां सांगता आशिल्लो कुंटाडी म्हळ्यार मिगेले गांवां नांव म्हूण तशें म्हाका एक प्रावड फीलची म्हाका खुशी जाता आशिल्लें एक कुंटाडी म्हळ्यार मिगेले गांवां नांव एक फेमस जालें ता कीर्त येयलें. बाय आतां राज्यान तूं आमगेले सगळे कर्नाटकान तूं एकलो की सिलेक्ट जालें सुपर 25 कर्नाटकान तूं सुपर 25 5 जण सिलेक्ट जालींची तांकां हांव एकलो यंगेस्ट. ओ यंगेस्ट आतां इवन ते राष्ट्रीय एकता दिवसाकय तूं यंगेस्ट वीर गातान तूं म्हळ्यार एक फोर्थ आनी थर्ड स्टँडर्डांत दोग जण आशिल्लींची बरलेले जणान तूं हांव आनी एक चली कर्नाटकाची तांणी यंगेस्ट 6th स्टँडर्ड. ओके सो आतां मुखारी आतां येताच की वीर गाता कॉन्टेस्ट बाई वीर गाता 2.0 म्हूण आसा आनी पुरो जाण हांव रिकमेंड करता तूं पार्टिसिपेट कराची आनी पार्टिसिपेट करून त्या एंट्रीज पुरो पेटोवन पार्टिसिपेट कराची आनी त्या सक्सेस कराची. ते कशी कळटा तुका पार्टिसिपेट करका कशी म्हणून ते स्कुला देखून इन्फॉर्मेशन स्कुला देखून इन्फॉर्मेशन येता तांणी CBSE जन स्कुलाची हांकां पेटयताची तशी थंय देखून आमकां इन्फॉर्मेशन. सो तूं ह्या पटी सबमीट केला हांवें अपास ते सेम टॉपिक्स आसता की विंगड आसता. नाही ह्या पंची चेंज जाला टॉपिक्स टॉपिक कसं म्हळ्यार ह्या पंथा आम्ही कोणाला देखून इन्स्पिरेशन घेतला खंयचे गॅलंट्री अवॉर्ड विनर म्हळ्यार गॅलंट्री अवॉर्ड्स म्हणून 6 गॅलंट्री अवॉर्ड्स आसाची तातूंत हायेस्ट म्हळ्यार परमवीर चक्र त्या कोणी सोल्जरांक तांणी कोण वीरता दाखयला पळय रणभुमीन तो तांकां दिवचे तशी तांकां देखून कोणाला देखून तुका इन्स्पिरेशन मेळ्ळा आनी तूं कसं करता आर्मीन जॉइन जाला री म्हणून तें ओके टॉपिक. सो तूं आतां नॉर्मली आतां विंगड चेडूं पळयता आसता तुगेले लायफ आनी तांगेले लायफान कसले डिफरन्स दिसता की चड तूं मोबायल फोन मस्त यूज करता की ना मोबायल फोन मस्त यूज करतना TV पळयता हांव रात्री म्हणटना कसं करून ना जाल्यार TV पळयता हांव बाद मोबायल फोन गेम्स पुरा ना अशें एडिक्शन जावन म्हळ्यार सगळो दीस तांतूं टायम सगळो दिवस ना तुका टायम गेम्स 24 hours सदां विंगड एक्टिविटीजान तूं टायम वता स्कुला देखून येता रात्री मात एक पळोवच TV. सो तुका एक सान भावूय आसा न्हू वय तो कशी सपोर्ट करता तुका तो सपोर्ट करता म्हळ्यार म्हाका कॉम्पिटिशना वचचें आसल्यार एकवेळ तो येता एकवेळ तो मोमा ते बसता आयकत तो म्हळ्यार हांव बसना तुमगेलो टू येवका म्हणून हर्ट करना सो तशी सपोर्ट करता. सो लढायेन जेवचेस की तुगेले तागेले वय लढाई जेवचेस ते एक कॉमन ना तशी लढाई जेवचेस दोग भावाल मदीं लढाई जाता. ओके तर मागीर तुका गार्डनिंगान तूं इंट्रस्ट आसा सो कसो पुराय तूं केला गार्डनिंगान तूं हांव म्हळ्यार फ्रुट्स आनी व्हेजिटेबल्स चेड वयना ओयच्या फ्लवर्स फूल ओयच्या फूल नमनमने दासवाळ आनी रोज आसा गेला. सो हे खंय देखून तुका इंट्रस्ट आयला हे म्हळ्यार पूर्ण नाशिल्लें हांव 3rd स्टँडर्ड आसतना नाशिल्लें आतां हांव 6th स्टँडर्ड म्हाका 3rd स्टँडर्ड आसतना नाशिल्लें ते मध्ये कोविड येवन म्हाका एक गार्डनिंग ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी. 4th स्टँडर्ड आसतना हांव न्हू कसं नाही आसना आशिल्लें ऑफिसा बरोबर जायना तशी हांव न्हू आनाल तोट लागींच आसा तशें तोटा वचून काम करचें पुरो करता आशिल्लो तशें तोटा वचचे निमित्त म्हाका एक हें आयलें वय कळ्ळें एक झाड कोर येता म्हणून नातल्यार म्हगेलें घरा सोदतू हांव अशी काट झाड म्हणून पुरो लेखचें आशिल्लें मागीर म्हाका हें इंट्रस्ट येवन हांव सर्च करून आनाला निमगून ते खंयची झाड हें तें म्हूण ओवन मागीर आनान म्हाका पॉटाचें चूर केली एक म्हणटा गार्डनिंग समज ग्रीप मेळटा तर ते पॉट्स हाडचे सूर केल्ले मागीर तांकां माती बोरून आमी तोटाला दुखून माती हाडून आमी हें करची आशिल्ली तांतूं झाड वचची आशिल्ली.
तुगेल प्रोफाइल पळयल्यार तुगेले सीवीन पळयल्यार पूरा भगवद्गीते श्लोक हाका ताका प्रायज मेळ्ळा. सो भगवद्गीते शिकूंक म्हणाले कसं तुका कारण? म्हळ्यार पूर तकून सांग तकून मी आम्मा सांग तशिली म्हळ्यार मी ते भगवद्गीतेन तू ते उच्चार लायक का प्रोनाउन्सिएशन आणि ते उगूर सांगला जायना एक नमून डिम दिसता ते एक नमून दमदार का दममार सांगता तश मिगेल वॉइस ताका सुटेबल आशिल्लें म्हणून आम्मान सांग दकून स्कुला दकून पुरा सांग दकून आम्मान कॉम्पिटिशना पुरो वेल्ले निमित्त म्हाका भगवद्गीते आतां अशें आसा. अशें आसा. सो कसले अम्मा एक inspiration. भगवद्गीतेचे कसले एक सांगून दाखयता? हांव 12 अध्याय सांगता. अथ 12ोऽध्यायः भक्तियोगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः स्ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हे पुढे तुका छान दुखून येतवे साधारण कितल्या क्लास दुखून म्हणटास तू? म्हळ्यार पुढे आमकां कसं तुगेलो अर्कमा गणपती आनी अर्कमा गणपती संगनिकेतन आनी डोंगरकिरी श्री शारदा युवक वृंद म्हणून आसा ते 3 जाग्यार आसता आशिल्ले नॉर्मली भगवद्गीता कॉम्पिटिशन. आमकां सान्नेच कॅटेगरींक पुढे श्लोक आसता आशिल्ले अशी श्लोक एकूय तांणी दिताचे एकूय आमी खंयचे श्लोक सिलेक्ट करून सांगता. तशी मागीर येवचें सुरू जालें कसं तुगेलें पार्थाय प्रतिबोधितां ध्यान श्लोक येवचें सुरू जालें. मागीर आमकां उगूर या भक्ती योग येवचें सुरू जालें. मागीर 15 त्या पुरो येवचें सुरू जालें. तशी भक्ती योग नॉर्मली म्हळ्यार एक 2nd स्टँडर्ड 3rd स्टँडर्ड म्हणटा म्हाका बायाट आयला. ओके. सो आयकून आम्माय म्हणटा आशिल्ली तुगेलो सो घरकडे पुराय जना बुक तशी बुकार पळोवन आम्मा एक पण म्हणचे हांव रिपीट करचें जे 2 पण रिपीट करता तशी. आनी फुडें हांव बालविहार क्लास म्हणून वता आशिल्लो. बालविहार क्लासान तूं आमकां भगवद्गीते भजन मागीर एपिक्स म्हळ्यार पौराणीक स्टोरीज पुरो शिकयता आशिल्लींची. तशी म्हाका सुरेखा दकून ते भगवद्गीते जवकतीचे म्हूण आशिल्ली भगवद्गीते कॉम्पिटिशन मेन इंट्रस्ट आशिल्लें. सो घरकडे तुका कोणें फोर्स करनाच खंयच्याय विशयाक हे पुरो तुगेले इंट्रस्ट. आनी तांणी म्हणली म्हाका थंय तांकां दिदीज म्हणपाची मॅम म्हणा पयनाची दिदीज म्हणपाची. तशें तांणी म्हणलें तूं भगवद्गीते वच येता म्हणून तांणी मस्त एनकरेज केला म्हाका. तशी भगवद्गीते थंय दकून सुरू जालें. ओके. तुगेले केलो फोटोज आनी हाडलेले आसा आमी ते पळोवया आनी आमकां सांग तूं खंय पुरा चमकलें खंय पुरा तुका फेलिसिटेशन जाल्लें आनी एवॉर्ड्स आनी मेळ्ळेले आसा न्हू. पळोवया. हांव एक संसदा येदूर राबून म्हगेले एक फोटो काडलेले. सो कशें आसता हांगा म्हळ्यार तांणी पुराय मस्त सेक्युर्ड न्हू थंय भितर वचपा जाल्यार मोबायल फोन्स म्हळ्यार म्हगेले डिजिटल वॉच व्हरचे ना. मोबायल फोन्स डिजिटल वॉच कसं व्हरचे ना. तशी आमकां आधार कार्ड आनी तांणी एक पासपोर्ट दिताची रेकग्निशन त्या पार्लिमेंटाचे त्या मात भितर व्हरच्याक. आनी ह्या पार्लिमेंटा दकून मस्त दूर दकून काडलेले. आनी तांणी म्हणला कसं म्हळ्यार पार्लिमेंटा भितर व्हरताची मात भायर दकून एक 20 निमिश दिला पळोवच्याक म्हळ्यार फोटो काडचे ना न्हय. तशी तुगेले मनान तूं दवरून घेवका कसं पार्लिमेंटा पिक्चर कशें आसता म्हणून भायर दकून स्ट्रक्चर पुरो पळोवच्याक भायर स्टॅच्यूज पुरो मस्त आसाची विंगड नॅशनल पर्सनॅलिटीज स्टॅच्यूज ते स्टेज पळोवच्याक आमकां एक 20 निमिश गेला. तुगेलो कोण आयले म्हगेले विंगड वीरगाथा फ्रेंड्स आशिल्ली फॅमिली दकून म्हगेले अम्मा हांव आनी म्हगेले आन म्हळ्यार संसद पळोवची येयनी आनू थंय आयलेलो सेक्युरिटी म्हणून मस्त म्हळ्यार कसले प्रॉब्लेम जाले की स्मूथली अशी राखूक आनी म्हणना टाइम टू टाइम आसता. सो कसं म्हळ्यार आमकां सुरेख ब्रेकफास्ट पुरो खावन वचचें आसता. म्हळ्यार भितर पुरो हें जावन तें हें आसता थंय भितर वचून तांणी अशें चॅक करताचे हात सायड ह्या कोण पुरो चॅक करताचे तशें. सो सेक्युरिटी चॅक करनी पुरो जावन भितर वचचें. हांगा दखून वचचे खर्चू येते पुरा तुमकां तांणी दिता तुमी सिलेक्ट जालेले. सो राबचे पुरे
त्यांनी या एक मी स्पीचच फोटो स्पीचच सांगचे ओके आता तू सांगून दाखयला वय, वय. राष्ट्रीय एकता दिवस ओके या मला पुरो जन कोण पुरो बैसून आशिल्लीं की त्यांनी पार्लिमेंट सेंट्रल हॉला भितर ओके या एक लंच करचे वेळार ओम बिर्ला जी लोट लंच करचे ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा तशी तांगे लोट लंच करचे येईल त्यांनी एक हंबल पर्सन म्हळ्यार त्यांनी आमगे मिंगल पुरो जताची आरामेर निंगिताची तुगा नाव कसं नाही स्कूल कंचे खंय दखून आयला म्हणून पुरो तशी तांगे लोट एक काडलेलो फोटो ओके या म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ डिफेन्स राजनाथ सिंग जी देखून अवॉर्ड मेळ्ळो वीरगाथाचे वीरगाथा अवॉर्ड एक आमकां स्टडी टूर पार्लिमेंटा वच्चे तशें ताजे वटू पार्लिमेंटा वटू हें आशिल्लें कर्तव्य पथ पळोवचें आशिल्लें ते म्हाका इंडिया गेट दिसता आनी पयर रिनोवेट जाल्लें सुभाष चंद्र बोसाल स्टॅच्यू थंय ओके तशी आमकां आमी एक फोटो काडला भायर हे सेंट्रल हॉला जस्ट भायर पुरो जनाल एक ग्रुप फोटो काडलेलो चल पुरो मिनिस्टर जालो या एक वीरगाथाच ग्रुप फोटो काडलेले राजनाथ सिंग जी मागीर मिनिस्टर ऑफ एज्युकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी आनी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेन्स अजय भट्ट जी या एक मस्त मेमोरेबल मुमेंट इथे म्हळ्यार कारगिल वॉराचे हिरो योगेंद्र सिंग यादव लोटू म्हाका काडचें मेळ्ळें योगेंद्र सिंग यादव येलो शर्ट घाल वय तांणी मदेरा बील ओके कॅप घाल योगेंद्र सिंग यादव सरा लोटू म्हाका एक फोटो काडचें मेळ्ळें या ते बशील कडेन ते ह्या जाता आशिल्लें कसो तुगेलें ते भाशण पुरो जातना ह्या एक फोटो या एक ते हॉटेल अशोका म्हणून राबिलेंची थंय पुरो जेन्ना कॉमनवेल्थ गेम्स प्लेयर्स पुरो आयलेलेंचे तशी त्या एक चान्स थंय लेफ्ट सायडाक मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग चॅम्पियन आनी एकट सायड वेट लिफ्टिंग चॅम्पियन अचिंता शुएली दोगो लोट ते तो गोलांच्यान फोटो काडलेले या एक मी गेले हांव ड्रॉइंग क्लासा वता शबीर सर आला तशी या एक थंय केलं एक स्केच या एक सिंहाल हे फोटो हांव केलेलो स्केच ते ड्रॉइंग क्लासान या एक ईगल केलेलो हांव गरुड केलेलो या एक पक्षी लयर म्हणून एक पक्षी त्या एक केलेलो हांव थंय या म्हगेलें फर्स्ट पेंटींग हांव ते ड्रॉइंग क्लासान केलेलें हांव 4 ते 5 वर्स देखून वता आसा तशी बेसिक्स देखून आतां पेंटिंग फ्रेम आनी करून घालूस की घरकडे वय या म्हगेलें एक गार्डन या एक दासवाळी एक टायप येल्लो जावन ते भितर ऑरेंज आसचे आनी तेकडचे कृषी रोज या एक म्हाका श्री कृष्ण जन्माष्टमी वेळार इस्कॉना वेळार स्वामीजीला देखून मेळ्ळा या आयक्स इंटर स्कूल बॅडमिंटन कॉम्पिटिशन आशिल्लें तातूंत रनर अप जाल्लेलींची आमी अंडर 14 कॅटेगरीन बॉयज कॅटेगरीन रनर अप जाल्लेलींची स्कूल इंटर स्कूल लेवल या सुकृतींद्र कला मंडपान मस्त सान आसतना हांव एक स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन आशिल्लें हांव कृष्ण आनी सुदामाले ह्या सांगिल्लें तशें तातूंत म्हाका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळें तांणी वामन शेणै माम या एक इंटरनॅशनल योगा डे वेळार आमकां हांव आनी आनीकलीन एक केलेलें ते चीफ गेस्ट पुरो आयलेलींची आमी एक योगा परफॉर्मन्स केलेलो या हांव पयरची पक्षी जागरेन तूं तबला वाजिलें या हांव तिरंगा म्हणून एक हें आशिल्लें मणिपाल स्कुलान तूं कंडक्ट जाल्लें तशी हें आशिल्लें योगा कॉम्पिटिशन आशिल्लें तांकां ओरेटर आशिल्लें म्हळ्यार विंगडांनी योगा करता म्हळ्यार एक स्टोरी फॉर्मार योगा करचें हांव एक स्टोरी सांगचें तांणी स्टोरी करता करता एनिमल्स स्टोरी टायप तांणी एनिमल्स खंयची पोज आसा की त्या पुरो करता पोज तशें हांव ओरेटर आशिल्लो हांव योगा मॅटार बसून हें सांगचें स्टोरी एक लॉंग स्टोरी तांकां आमकां 3rd प्रायज मेळ्ळें ह्या एक हें मोस्ट मेमोरेबल मुमेंट आमगे स्कुलाक स्वामीजी आयलेलींची आमगेलो आजी स्वामीजी तशी तेदन आमी ह्या सांगिल्लें वेदीक चॅन्टिंग ह्या एक सोमेलाक हें मेळ्ळें सन्मान मेळ्ळें सो मस्त एक वर्सटाईल एक बहुमुख प्रतिभे प्रथम किणी आनी प्रति एक क्षेत्रांत चमकलेल्या प्रत्येक क्षेत्रांत तूं लायक करून दाखयतास तुगेले आशिल्ले पुराय सपन ड्रिम्स पुराय पूर्ण जावो आनी खंय तूं लायक जावो म्हण हांव मागता देवा लागीं सो आनी तुका कसले मुखार सांगोस की आमगेल्या विक्षकांक धन्यवाद दिवचे आसल्यार कोणाकय
भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आता वाट सांगील म्हणकेची कोणेय पार्टिसिपेशन विनिंगा खातीर कोर नाकाची दय कोण पार्टिसिपेशन कराची विन जाल्यार रिवडना लूज जाल्यार रिवडना मात पार्टिसिपेशन कराची आनी आमी गेले आन अम्मा फॅमिली फ्रेंड्स आणि टीचर्सांक मस्त धन्यवाद दिता म्हाका एनकरेज केलेल्याक फूड देखून आणि हांव भुवनेश्वरी मॅम आणि अंजना कामत मॅमाक धन्यवाद सांगता मागीर वनमाला शेणे मॅमाक तांणी पुरो जनान म्हाका फूल सपोर्ट दिला आनी एनकरेज केली. तशेंच कोंकणी विश्व कोंकणी केंद्र आयला तूं कोंकणी विशयार तुका कसो दिसता आमी आनी की मुखार हाड काम गे लँग्वेज म्हण जाल्यार म्हळ्यार हांव स्कुलान म्हणा स्कुलान जाल्यार इंग्लिशान उलयाची मात घरान तूं आमची गेल्या उलयाची इंग्लीश वर्ड्स चड उलोव नाकाची तशें मुगेले आजू केन्नाय म्हणटा आसता कोंकणी न उलय रे प्रथमा इंग्लीश वर्ड्स यूज कर नाका तशी जाल्यार जाता आमकां केलो येता जाता मात ट्राय टू अवॉइड स्पीकिंग कोंकणी इंग्लीश न्हय सो ताणें एक लायक सांगला टिप घरकडे आमकां अवॉइड करूं जायना स्कुलांत अवॉइड करूं जायना सो घरकड आसतना पूण कोंकणी मात्र उलो न्हू जाल्या तितले आमगेली भास बरयाची न्हय सो आनी कसो लेस की तुका सांगू का एक आनीक भगवद्गीतेची सांगता त्या मुगेले आजू केन्नाय सांगता आसता म्हळ्यार म्हाका चिके खूब चड तशी म्हाका आजू केन्नाय सांगता आसता खूब हें करनाक स्थितप्रज्ञ जाम तशी दोनी अध्यायान सांख्य योगान तो 3 श्लोक आसता स्थितप्रज्ञान विशय ते हांव सांगता आनी अर्थूय सांगता. स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधी किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम. या अर्जुन कृष्णाला निंगिता कुरुक्षेत्रांतू कृष्णा या स्थितप्रज्ञा लक्षण कसं नाही तो समाधी असताना उलयत कशी बसत कशी चमकत कशी म्हूण अर्जुन निंगिता ताकाची आपास आन्सर दिवच्या कृष्ण म्हणटा प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते. कशी एक शिलेपातरू पाऊस पडतना शिलेपात्र्या भितर उदक वचना की ते होळ वतकी तशीची आमी कोपू कसने करू नज काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर या पूरा सोडून एक स्थितप्रज्ञ जावका कसने सुख आयल्यार आमकां उड्डू नज कसने आमकां दुःख आयल्यार रडू नज आनी चड कोपू येवचें नज. तशी कृष्ण या अर्जुना सांगती ते म्हळ्यार अर्जुन हांव युद्ध करना मुगेलो हड्डालांक युद्ध करना हांव म्हूण म्हणटा आशिल्लो तशी स्थितप्रज्ञ जा म्हणून म्हणटा आशिल्लो. ताजें एक लायक उदाहरण म्हळ्यार कृष्णूची स्थितप्रज्ञाचें उदाहरण तो चड सूख पावतना उड्डिलो ना दुःख पावतना तो रडलोय ना आनी ताका कोपूय केन्ना येयनी तशी त्या एक सांगच्या इच पावता. अरे कितलेय वैरी आसा जाल्यार पाय नेलारी पाय नालारी आसा म्हळ्यार अहंकार केन्ना येवचे ना कोप केन्ना येवचे ना आनी दुःख या केल्यार कसं न्ही टेन्शन करचें ना म्हणून स्थितप्रज्ञ कोपू दुःख पुरा मात दोन कारणू तो समाधी बसून एक करेक्ट मुनी जाता म्हणून. सो प्रथमाल एक लायक क्वालिटी कसं म्हळ्यार कोणें एक ताका सांगल्यार तो ते घेता आनी तागेल्यान तूं कसं ताणें डेवलप कोरयत ते एक तांणी सांगिल्लें एक हक्क मर्याद दिता न्हय. आतां आज्यान सांगलें कोप जाल्यार हें एक म्हण हें करी म्हणून ताणें फॉलो केलें तें एक मस्त लायक क्वॉलिटी. प्रथम म्हाका खुशी जाली तूं तें सांगिल्लें म्हाका मस्त खुशी जालें. इतें म्हळ्यार आमी आतां एडवायस दिवच्या मस्त जाणां दिताची जाल्यार ताणें घेता की ना म्हणल्यार एक तूं पुरा तें घेता फॉलो करता मस्त लायक क्वॉलिटी ताजे निमते तूं इतले वयर येता आसा पुरा जनाला आशिर्वाद तुगेले वयर आसा. सो आनी तूं व्हड जातर मुखार सोल्जर जावका म्हणून लेखला विंगड कसले एम आसा की तुका ना सोल्जराची ओके तशी बुक्सय वाजिता सो पुरे कसं नमना बुक्स वाचूच तूं हांव काणी बूक वाचूचे काणी बूक म्हळ्यार मिस्ट्री आनी एडवेंचरस म्हळ्यार हांव सुधा मूर्ती इंडियन ऑथर म्हळ्यार सुधा मूर्ती म्हगेले फेवरेट ऑथर. मागीर मिस्ट्री एडवेंचरस बुक्स फॉरेन ऑथर्स वाचूचे एनिट ब्लायटन फ्रँकलिन डिक्सन आनी कॅरोलिन कीन. ओके सो प्रति एक क्षेत्रांत तो घेतिल्लो इंट्रस्ट तो टोटली इनवॉल्वड आसता तातूंत भितरी तो मग्न जावन आसता. सो एक खुशी जाता एक असल एक बहुमुख प्रतिभे आज आमगेलो आसा आनी
अशी जावेत आम्ही म्हणलं एक गायडन्स विंगडांक पुराय दिला प्रतिब देव पूर जना दिता जाल्यार ते आम्ही करेक्ट कशी वाडोवन उपयोग करून घेताच की आता तागेल कुंटाडी कुटुंब एकता आनी कितला एक नांव हाडयलां आमगेल राज्याक सगळें नांव हाडयलां असेल एक पुढे आमी नमगून आशिल्ली कसा म्हळ्यार दक्षिण भारतांत चेडवांक उत्तर भारताच्या मुखार स्पर्धेंत अवकाश ना म्हळ्यार आमी लेखून आशिल्लीची जाल्यार प्रथम ते न्ही पट्टी आमी चमकल्यार आमगेलांत सामर्थ्य असल्यार खंडितय आमकां साध्य असं म्हणाल दाखयला हाजे खातीर आमकां मस्त हेम्मे मस्त गर्व फील जाता तूं आयिल्ले आनी आमकां पुरो जनाक ह्या गायडन्स दिलेल्याक मस्त धन्यवाद प्रथम तुका ऑल द बेस्ट आनी देव बरें करो तुका